आजी आदले फिरगोचे ल्हान भुरग्यांक शिकोवंक पयस तुवेचे पडटा म्हणून 4 रूम बांदल्यात आनीकूय वाडयतना रुमाचो स्लॅब सकला देवलो कमिशन मेळटा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक तो काम दिता न्हय ताकाच लागून ताका ते फिरगोचेंसान हांगा धाडला हांगा तेच बाबा थोडा कुत्रा येता कोण कितें कितें उलय नाका आमी सडक त्या प्रमाणे आमच्या पुताक त्या फिरगोचेन फकत 2 वर्सां नेमलोलो अंकल तुमच्या दोळ्यांक ताणे पानां बांदल्यात डोनेशन घेता तो पूण रिसीट कित्याक दिना पुढचे जाते सोपले पयशे ताचे बोलतात तुमचे येतो पयला डिपॉजिट करू वाला फोटो टी आणि आमचो मोगाचो फादर तर वाशिष्ठा बाहेर ये बीपी डायबिटीज बरी हाय जाल्या कितें जालें ताका आयो लोक केसो बंगलार घातले फादरीचेर ना बेस्ट हो गेले हे बंगलार घातले म्हणे केला जाला जागे ते बंगलार घातले म्हणे ना कित्याक मनीस करता क्लास मध्ये गेले सारको होगो आसा तुजे बाबू उलयना काय ना जेयना हाय ना सारको डिप्रेशनान गेलो होगो आसा ना अरे दी मरे आते उदोनी आणि कितें आजले नाच्या मनात पाप ना ते आपले तोंड दाखोवपा कित्याक फाटी सद्दा दवर अरे फादर आणि आमच्या गावात उरपाचो बॉल झाले कॉलर नाईन्टीन ठेवलो आपण दिसतो कुठे हरमुड्यान कॉलर नाईन्टीन बाजू अहो इतलं सगळं ताका मनातलो वाटायला आयज ताका या वायट विनोदलो वाटले कितें लागीं आजून मत करता फादर आमचो पूत सोड न्हय ताचे सगळ्यात चूक घडल्या या मानून घेता पूण ताणें कोणाचेच चोरून नागून काळू एक काळूक आमच्या पुताचेर कित्याक घालतात आमकां कित्याक जाय ते दुसऱ्याचे जोडू पयले तूं 15,000च्यो नोटी बोलच्यो करून आमीच मदत केली
इश्टानो हांव फादर रॉबर्ट. हांवेनूच ती गांठ वाजोवन तुमकां एकठांय करून सांगलें. हांवें आयकलां की भाशेन तुमचे मदें कांय जाणांनी दिसपाक एक चीट बरयल्या. आनी जायत्या जाणांनी ताचेर सही केल्या. सारकें की हो फादर चार्ली तुमकां तुमचे फिगोजेन नाका. नाकाच चोर नागवडो आवडाय ताका. बरें, म्हाका एक 5 मिनटां दिया तुमचे लागीं उलोवंक. मागीर तुमकां जाय तें तुमी करा. सांगूय जाता. इश्टानो, जेजूचे जिवीत थोड्या सुत्रांनी आमी आटापीत जाल्यार आमच्यान अशें म्हणूंक जाता, जेजू बरें तें करून गेलो. भुरग्यांनी परत मदत दिली. कोण्यांची जीब सुद्दां देण्याचें कान उगडलें. पिडीत आसतल्यांक भलायकी दिली. कोण नासतल्यांक आसरो दिलो. तुजे भाशेन जेजू याज्ञिकान आपले भाशेन बरें तें केलें. फादर चार्ली याज्ञिक आपले भाशेन बरें तें करून वावुरतालो. देवाचें उतर तो परगडटालो, वय की ना? होय. जाल्यार देवाचें उतर परगडपाचें काम बरें काम केलां. होय. पूण तेच काम कोण सांगता का आनी दुसरेच कसलेच ना. सारकें ताचें जायतें आसा फादर. फादर चार्ली याज्ञिक जातकच पयलेच सिलिकोचेर तेन्ना तो याज्ञिक असो वाव सुरू केलो. त्या सिलिकोचेची ल्हान ल्हान भुरगीं पयस दुसऱ्या इस्कॉलाक चलोन वेता ती ताणें केली. आनी तांच्या बरेपणा खातीर एक 4 रुमाचें ताणें इस्कॉल बांदलें. आतां हें बरें काम कितें? बरें. पूण आयकलें ते प्रमाणे आनीकूय रूम तयार करून सगळे स्लॅब सपाट पण भरपूर लुकसाण जालां. आनी तेका लागून तेणी ट्रान्सफर केला. सवाय माल घाल पुष्कळशी कमी केलें. सारकें न्हू? सारकें उलयलें. सारकें. फादर, तुजेर आरोप घातला. तूंच सांगता. फादर तेतून मुखार डिपॉझिट केलें न्ही म्हाका रस्त्याचेर मेळो न्ही. हांवें तें 10,000 नोट दिलेलो हेल्प करपाक. तें कितें आमलें तें म्हाका विश्वास करून दिली दिसता. आनी हांवें म्हणटा तें काय तिका तें खबर ना म्हणून सांगो ना. मिस्टेक जाल फादर. तें बरें आसा रे. पूण डोनेशन घेवन रिसीट कित्याक घेवंक सारकें? हांव सदांच रिसीट दिता. त्या दिसा खास म्हजो रिसीट बूक सोंपलोलो. म्हाका जाणां कोणाक मारी आनी लुइसा कोणाक हांवें ताची नांवां गाडयेचेर नोट केलें. उपरांत दिता म्हणून सांगलेलें तांकां हांवें. आनी 50 लाखाचें कोटेशन सोडून 51 लाखाचें कोटेशन पास कित्याक केन्ना सोडचो ना. हांव केन्ना पुसपाचो त्या फोणाक. म्हाका फादर कबड घेवंक ना जाल्यार. आनी हांव पापी जाला मामा. तुगे लागून गेल्या म्हणून न्ही. ताका हांव कुशीन आपूण येयला म्हणून जालो. तें सोडपाची गरज ना. आनी म्हाका फादर जाल्या धाडा. हांव म्हज्या याज्ञिकाक सोडटा. एक पावटी याज्ञिक तुमच्या मोरो पासून याज्ञिक. आनी कोणें मोराचो मार मारला म्हणून याज्ञिक कोण सोडले पासून जाल्यार तो सगळोच याज्ञिक उत्ता. मोरा पासून याज्ञिक उत्ता. याज्ञिक हांव. याज्ञिक तूं. सासना.
जी कोण म्हजे भावाक ओळखता ती मेली जाल्यार दिवी आसतली आनी जी कोण दिवी आसा आनी म्हजे भावाक ओळखता ती सासनाक वचची ना. ताच्या हाताचेर दोन अक्षरां आसात CM. त्यांनी एक काम केलें. पयले दोतोराक आनी पुलीस स्टेशनार ते उपरांत ताका आमचे गाडयेन घालात आनी हेल्पिंग हँडचे आमच्या रिहॅबिलिटेशन सेंटरान व्हर. रोयात फोन मार कित्याक म्हाका थंय वेळ जाता. आज लेट आयला बरें आसता. फाल्यां टायमार यो. बाबा चाली चाली बेगीन यो. इयरिंग एड घालूंक ना. अरे का ना इयरिंग एड काय सगळा बॉल सांगायचे आणि शर्ट काढला हिंद्या नाही गो तू किती शर्ट काढायला अशी विषय अवलंबून आहे ना आणि सदा करा म्हणजे येरी नेहमी उघडून काढले तो टेम जालो न्हय ती धुयल्या किती गुन्ह्या सुकोवंक घातल्या घरान नासलो जाल्यार हांवें बरी जातली आसली. घरान सगळी एकठांय आसा म्हूण कोच हांवें बरें करूंक जाय. गोराब्याचे मागणे ते हांवें बरें खबर आहा. ते सगळं करून बघा त्यांना. पहिले आमोरी विराट कोणाचे तेच जेवचे पहिली रजा जेवला उपरांत रजात इच्छे पहिली रजा उठल्या उपरांत रजात रजा 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 लेनोय निकम म्हणटा आपण ट्रम्पेट वाजयता तर मग किती आपल्या खाजार करून अरे काजार न्हय ताका रोजार करूंक वास आयली खंय. तूं मातशें एक काम कर भितर वच आनी तुजें ते इयरिंग घालून ये. Very good answer, Charlie.
आणि त्यांच्या सगळ्याच्या तोंडात घाल आले. किती करू किती करू घर सोडून अरे डॉक्टर 10 वाजता झाले आमचं कुठे गॉस सोडून गेलाय. कार्ड एक्सपायर झाले फादर. एक दिवस पासून आमच्या पुतान आमका फोन करून आमचं पूत कुठे असता कुठे रावता किती करता किती खाता किती पिता देव. तुमच्या भावाचा लागून तुम्ही परत घेऊन जाणार आम्ही आमचीच गजाल करतो. खरें म्हटल्यार तूं हांगासर कित्याक आयलो की आमी तुका मनशा एका खेड्या गांवांत मजगवडी गांव करता. थंयसरलो लोक खूब गरीब. तांच्या भुरग्यांक फावो ते शिकोवप पासून दिवंक फावो ते सोडूचे ना. त्या पासत तांचे पासत कितें तरी करूंक आमी येवची ना. आम्ही सारखीच उदार दिव्यात तुंबला चोयकीत कोण साधं ओळखोता ये बायलेन संसारात काहीच बोले करून ना आता इंटरनाट होत कोण बिता. ते हायडोनेट केलंय तुम्ही नु आहे आम्ही हायडोनेट केलंय अजून तिथे नाव बोललो हा हायडोनेट केलंय की नाही केलंय. संसारात जोमातालाय उंच्या कोतारेने इसरात रोची बाजरोटा उंच्या नोशी बुचकुट देवान साबार दिल्या सोबी बाजार उडापे उडात असा तुझ्या हातात मेवचे नाही. त्यांनी रोखोच म्हाका परत म्हजे वाटेक लागलो. त्या पासून आय कम डायरेक्टली टू द पॉयंट. त्यांनी इतका उगडास जाता 1 वर्स फाटीं तू सीएनएची खबर करता रे. हांव इजी एकदम बरो आसा आणि एकदम बरी रिकवरी जाता तू. थोड्या स्टेपान तू सारकोच बरो आनी निकूट जातलो म्हणून म्हज्या खात्रेन तुका सांगूंक जाता. कितें म्हणटा तुवें कोणें सांगलें तर तुका तुवें खबर काडली तुवें. हो that means you're David Charlie. तूं म्हाका सीएनएस म्हणटालें डोंट टॉक अबाउट दॅट थिंग. ओके सीए आणि नॉर्मल आसा हे ते स्टार्ट जातली तेन्ना तुज्या ओरिजिनल नावाची कितें तरी डॉक्युमेंट जाय पडटलो न्ही. ऑलरेडी भितर आयला आनी कितें वचूंक शकता. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कित्याक आयलो कोण उलयलाय विचारतात की काय ते गुड मॉर्निंग म्हणून म्हाका दाखोव दिलो. हांव खबर आसा आयकोंक येना कित्याक आयलो अरे तुजे लागीं विचारता तुका आयकोंक येना तूं हांगासर कित्याक आयलो. अरे तुका आयकोंक येना तुजे लागीं विचारता हांव तूं हांगासर कित्याक आयलो. की धाकवलंय का म्हणता ना नापाक आयलो ना नापाक
सांगायला का नंदो माझी मी चाव लेबरो चाव ग्रीन टी तू काय बघायला मिस्ता तुझ्या लागे विचारला हवे तू हागा सोड की त्या खायला लय काय बघे ना उगली कंपनी किती अरे तू काय बघे ना तू किती खायला लय तुझं नाव किती अरे तू हागा सोड की त्या खायला तुझे नाव किती ना म्हणजे मागवा बोल याला तर रेड येलो आणि भयंकर सामते किती गोष्टी होती का तू काय पायशी वर्षा दिलेली होती ना तुझे केस काळे असले पण आता तुझे केस ताके तांबडे केले आपण तुझं ओळख बघू चल घर बनवतो चालू जरा तुझ्या हवली रामा झाला फुल झाला आज आपल्याला माझा मारतोय फुल झाला तुझे चाली मग घरी होय ना फुल झाला रामा चालू दिले होय ना तू कृष्ण माम करे हे सभी क्या हो लेना काय बोले आउला ना की मग बघा किती गुस्सा सगळी मोगाळ मोहित बदलली माझी खबर चढ तुझी जी भरपूर तपणाय करताली तुवें मोगा गांवार केला म्हाका दाखयता एक मोठो हॉस्पिटल बांदला पळय तुका लोक ताका लाभ दितात बरें आतां एक्सिडंट डिजल हॅविंग फादर आय एम ट्रुली इम्प्रेस्ड याला तर रेड येलो आणि भयंकर सामते किती गोष्टी होती का तू काय पायशी वर्षा दिलेली होती ना तुझे केस काळे असले पण आता तुझे केस ताके तांबडे केले आपण तुझं ओळख बघू चल घर बनवतो चालू जरा
किती करता तुझ्या हावली ड्रामा झाला फुल झाला आज आपल्याला ड्रामा फुल झाला तुझे चाली तू चालू रे किती मग घरी होय ना फुल झाला ड्रामा झाला चालू रे होय रे तू किती मग करे हे सभी क्या बोले ना बोले ऑनलाइन या किती मग बघा किती करता